कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मांद्रे दुनसवाडा वयलो हो लोखणाचो पूल कोट्यांनी पैसे खर्च करून फाटल्या 3 वर्सां पयलीं हो पूल बांदिल्लो, मात तेन्नाच्यान पुलाची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची आतां सामकीच अवतिकाय जाल्या। पुलाक कळम आयल्या, जॉयंट सुटिल्ल्यान पुला वयल्यान यो वच करपी लोकांक आपलो जीव मुठीन घेवन वचचो पडटा। सरकारान उपलब्ध करून दिल्ल्या सुविधांची देखरेख करप वेचून दिल्ले प्रतिदिनीचे काम आसता, मात मांद्रेचो आमदार जनते खातीर कांयच करिना असो आरोप थळावो पंच अमित सावंत हाणें केला। तशेंच हो पूल धोक्याचो जाल्ल्यान संबंधित प्रशासनान हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। टुरिस्ट अट्रॅक्ट करपाक वेगवेगळे संकल्पना राबयतले म्हणून आयज मांद्रे मतदारसंघाचो आमदारय आसा, होय वेळोवेळी सांगता की टुरिजम मंत्री जो आसा रोहन खंवटे हो आपलो जवळचो मित्र म्हणून आयज तुज्या मतदारसंघान गेल्या 3 वर्सां जालीं ह्या ब्रिजाक मेंटेनन्स ना, इनॉग्रेट केलो थंयच्यान, जाल्यार हेचेर हो म्हणटा हो मेजर एक्सेस मांद्रे विलेजींतल्यान म्हणटा तसो अरेबियन सी कडेन वचपाचो मेजर एक्सेस आनी हाचेर दुर्लक्ष अक्षरशः दुर्लक्ष केल्लो आसा। फक्त इव्हेंट म्हणजे टुरिजमाचेच फक्त इव्हेंटच करून ग्लोरी दिली म्हणून जायना, लोकांचो मेजर एक्सेस जो आसा बिचाचेर वचपाचो ताच्या कडेन लक्ष दिवंक जाय। आयज कशाच प्रकारचे साधन सुविधा फक्त गेले बिचाचेर गेले त्या ऑफिसरांक आपयले हांगा हे कर, हांगा ही एरिया अमक्या गोष्टीक डिमार्केट कर, अरे पण ते सगळे गजाली करता आसतना जे टुरिजम डिपार्टमेंटान जे गोष्टी केल्लेले आसा 2017 करूं ते किंवा 2022 हाच्या पयलीं करूं त्याच्या नंतर ते सांबाळप हे त्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचे कर्तव्य आसता। आणि हांव परतून एकदां म्हणटात तशें आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराक सांगूं इच्छिता की मतदारसंघान जे जे प्रकल्प तूं काय करचो ना जनतेक खबर आसा, तूं सबशेल आतां 3 वर्सां सोंपलीं, तुवें कितें मेजर प्रकल्प तुवें हाडला तो तुवें दाखोवपाचो। हांव तुषार गवेकर दुनसवाडा मांद्रे हांगासरलो रहिवाशी। गेले 3 वर्सां पयलीं भारतीय जनता पक्षाचे सरकारान हांगा दुनसवाडा जे आमचे फॉरेस्ट गार्डन आहा ताका कनेक्टिविटी बिचाक दिवपा खातीर हो ब्रिज बांदलेलो आनी ह्या ब्रिजाक जवळ जवळ कोट्यावरचे खर्च केल्लो। सो आतां जवळ जवळ 3 वर्सां कंप्लीट जाल्लेली आसा आनी हे ब्रिजाची आयज अशी दुर्दशा जाल्लेली आसा जो लोक पळयता, जो ट्युरिस्ट पळयता तांकां अशें दिसता की हो ब्रिज जवळ जवळ 20 ते 25 वर्सां पयलीं गव्हर्मेंटान बांदलेलो आसा। हेका कारणीभूत हांव गव्हर्मेंटाक दिवंक शकना, पूण हो जो ब्रिज बांदतना जे कॉन्ट्रॅक्टरान जे स्टँडर्डाचे मटेरियल यूज करपाक जाय आसलें ते मटेरियल यूज जावंक ना। त्याच्यामुळे तुमी पळोवंक शकतात की हो ब्रिज आसा पळय हो टोटल हांगासर हे जाल्लेले आसा। आतां ही क्वॉलिटी ब्रिजाची पळय, हो जर पत्रो जर असो उखल्लो जाल्यार पत्रो सामको वयर येतलो आनी हो पत्रो कोणूय काडून घेवन स्क्रॅपाक सुद्दां विकूंक शकता। सरकाराक एक विनंती करता, जाता तितले बेगीन कन्सर्न डिपार्टमेंट कन्सर्न ऑफिसर जे कोण आसा तेंच्यांनी येवन ह्या ब्रिजाचे एक ऑडिट करपाचे, तेचे कितें कमतरता आसा, कितें मेंटेनन्स जो खर्च आसा आनी तेचे बेगीन निविदा काडून हेचें काम जे तितले बेगीन करपाचें अशें हांव सरकारा कडेन मागतात। मांद्रेच्या दर्यार मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात, तांकां लेगीत ह्याच पुलावयल्यान यो वच करचें पडटा, मात पुलाची सद्या स्थिती वायट जाल्ल्यान थंय येवपी पर्यटकांनी लेगीत भिरांत उक्तायल्या। अवतिकाय जाल्ल्यान दुर्घटना लेगीत घडपाक शकता म्हणून पर्यटकांनी सांगले। ब्रिज एकदम म्हणजे खराब झालेला आहे। मी आत्ताच तिथं कोपऱ्याच्या तिथं पडत होतो कारण तिथं पत्रा थोडासा वरती आलेला आहे आणि सध्या बघायला गेलं तर खूप रस्टिंग झालेलं आहे याचं, म्हणजे 3 वर्षात इतका खराब म्हणजे एकदम दर्जा याचा एकदम कमी झालेला आहे। इतकं बोलेन मी, म्हणजे काही राहिलेलं नाही तसं 3 वर्षात खराब होण्यासारखं, दिवसात पूर्ण खराब होण्याची शक्यता आहे किंवा दुर्घटना सुद्धा घडायची शक्यता आहे। ओके, काम केलंय, गंज वगैरे चढलाय, कलरचं काम नाहीये, खरंच खूप अवघड आहे, मेंटेन करायला पाहिजे, खूप डेंजर आहे। कारण तिथं पत्रा निघालाय, कोणाच तरी पाय अडकून पडू शकतो आणि खालचा पत्रा सुद्धा खूप चढलाय, कधी काही होऊ शकतं। ओके, आणि इकडले अँगल वगैरे सगळे हे झाले। गोमंतक टीव्ही खातीर मांद्रेच्यान वर्षा आश्वेकर।